नमस्कार. दंपरच्या खबरांत साहिल नारोलकरांचो येवकार. खबरो विस्तारान. पररा एका परप्रांतीय कामगाराचो खून जालो सोपला. तो खंय ओडिसाचो. ताच्या वांगड्यांनी खून केला अशी म्हणून दुबाव. ते खंय कन्स्ट्रक्शन सायडीर काम करताले. म्हापशे पुलीस तपास करतात. सोमारा राती कडेन फोंडाकवाडो पर्रा हांगासर जे कन्स्ट्रक्शनाचेर काम करपी लेबर आहा त्या लेबरा मदीं दोगां मदीं वाचापाची जाली, झगडी जाली आनी त्या झगड्यांसून एकल्याचो गंभीर मार जावन तेजेर कितें तरी वार केलो आनी त्या हेतून तो एकलो दुसरो तेजो जो वांगडी आसलो तो गंभीर जखमी जालो आनी त्या हेतून तो डेड जालो म्हणजे तेजो खून जालो. त्या उपरांत म्हापसा पुलीस येयले. म्हापसा पुलिसांनी इन्वेस्टिगेशन बीन केलें आनी सद्या फुडलें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी जो तेंचे जो वांगडी कोण आसले ते संशयीत जे तांकां दोगां जाणांक सद्या म्हापसा पुलिसांनी डिटेन केल्ले आहा. फुडलें इन्वेस्टिगेशन आसा ते म्हापसा पुलीस करता. स्टुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकार वांगडा हांव श्याम पट्टे. गोंयांत तस्करी जावपी 75 लाखाचे सुमार 2,000 किलो गोमांस बेळगांव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर रामनगर धरले. रामनगर पुलिसांनी बाळप्पा बुद्धूर आणि राजू नायक ह्या बेळगांवच्या दोगांक अटक केल्या. मुखेल सूत्रधार अमोल मोहनदासाचो सोद चल्ला. अनमोड घाटांतल्यान सध्या अवजड वाहतूक आसा ती बंदी घातिल्ली आसा. त्या पार्श्वभूमीचेर रामनगर पुलीस स्थानकाचे पुलीस उपनिरीक्षक महंतेश नायक यांच्या नेतृत्वा सकल रामनगर हांगासर गस्त घालून गोव्याच्या दिशेन जीव कर्नाटकांतल्यान वाहनां वयतात, अवजड वाहनां वयतात तांकां आडवून तांकां दुसऱ्या मार्गान वचपाक सूचित केले जातात आनी तेज्या खातीर थंय गस्त घातिल्ली आसात. मात्र आयज दुपारी थंय गस्त घातिल्ली आसतनाच बेळगांवसून गोव्याच्या दिशेन वचपा खातीर एक टाटा योद्धा हे वाहन येल्ले. त्या वेळाचेर हे वाहन अडोवपाचो प्रयत्न जेन्ना पुलिसांनी केलो तेन्ना वाहन चालक आसा त्यांनी थंयसरल्यान गोव्याच्या दिशेन पळ काडपाचो प्रयत्न केलो. मात्र फुडें वचून पुलिसांनी हे वाहन अडवून तेंची चवकशी केली असता त्या वाहनात गोमांस असल्याची माहिती ह्या संशयितांनी तांकां दिली. त्या वेळाचेर पुलिसांनी त्या वाहनाची तपासणी केली असता तेज्यात एकूण 1930 kg गोमांस सापडले आसात. या प्रकरणात पुलिसांनी बेळगावच्या चालक आणि क्लिनर एका अटक केली आसात आणि जो मुख्य सूत्रधार आसात हो मोहनदास म्हणून तेजो शोध हो रामनगर पुलीस घेत आसात. एकूण हे जे मांस आसात हे मांस गोव्यात विक्री खातीर हे संशयित आसात ते व्हरपाक लागिल्ले अशी माहिती तेंच्यांनी प्राथमीक चौकशीत दिल्ली आसात. या संदर्भात पोलीस आसात ते फुडील चौकशी आणि तपासणी आसा ते करीत आसात. प्रोडक्टा खातीर प्रमोद फोंडे. गोवा वेल्हा महामार्गाचेर भरधाव मोटारीचो डिवायडरा सयत वीज खांब्याक धपको. मोटारींतले 5 जण तरणाटे जखमी जाल्यात. तांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसात. मोटारीचे बरेच लुकसाण जालां. आक्षे पुलीस प्रकरणाचो तपास करता. Engine out from the car. So badly hit. The pillar has gone bent. लड़के ये आदमी पिया था अभी ऐसा कुछ है? अच्छा ओके. तो अभी जीएमसी में एडमिट है. 5 लोग हैं ना? ओके ओके. एज भी कुछ? Five people have been injured and have been kept in right now. कर्नाटकांतल्यान गोंयांत आयिल्ल्या 4 कर्नाटकी तरणाट्यांनी एका चलयेक पिडपाचो प्रकार. मोटारींत ते पर्ये चेकपोस्टा वेल्यान गोंयांत आयिल्ले कडेन स्कुटरीन वचपी चलयेक त्रास दिवपाचो प्रकार घडलो. फुडल्यान येवपी स्कुटरीक धपको. एकलो जखमी. थळाव्यांनी मोटार आडोवन चौगांयकूय पुलिसांच्या ताब्यांत दिल्यात. तू टन जमाचा फाटल्यान टन अरे हे पाय पळय अजून जॅकेट काडूंक ना ती सगळ्याक लागला. ए बाबा तू खंय रे हांगा राव रे.
न्यूजाक धाडया सोमतेच न्यूजाक धाडया हे ते गाडयेन हे पळय सोरो बिरो घेवन हे पळय खंय पळय सोऱ्याचे बियरीचे बाटले पळय हे पळय ओल्ड मॉंग बी घेवन हे पळय गाडी का बा ही गाडी ती जी मारलेली त्यांच्यानी ही गाडी मारली का हिजेर हाडून तेणे मारले हा गाडी चोडवाची हाडू ना चोडवाचे नो तो चललेलो टायर्ड हा ते चोडवाक हात घालताले चोडवाचे हात घालताले ते हात लायताले ते चोडू फुडें पावले तेणी एसटी समाजाक वावुरपी गोमंत गौड मराठा समाज उठा ह्यो संघटना फ्राक करपाचो सरकाराचो यत्न एसटी समाजा कडेन सरकाराची सामाजीक बांधिलकी आसल्यार राजकीय आरक्षण आदिवासी भवन असल्यो गजाली कित्याक आडयल्यात आदलो मंत्री उठाचो अध्यक्ष प्रकाश वेळीपाचो प्रश्न निर्बंध फाटी घेना जाल्यार खंय 2027 बीजेपीक कळयतले उटा आणि गोमंत गौड मराठा समाज संघटनेक निर्बंध घाल्या उपरांत एसटी समाजाचे फुडारी मिडिया मुखार एसटी समाजा कडेन सरकाराचो सामाजीक संबंध आसल्यार राजकीय आरक्षण आदिवासी भवन आणि हेर मागण्यो कित्याक उरल्यात मुख्यमंत्र्याक अप्रत्यक्ष प्रश्न गोमंत गौड मराठा समाज ती संघटना आज हाजेर बंदी आसा सामाजिक संघटना बंदी आसा दुसरी जी 21 वर्सां पयलीं आमी सुरवात केल्ली उठा आसा ह्यो उठा आज एकाच आठवड्या भितर 2 ह्या सामाजीक मोठ्या संघटनाचे सरकारान बंदी घातला आमी कांय जाणां आयकतात की एसटीचो आनी आपलो DNA सारको आसा व्हेरी गुड सामाजीक संघटनेत सामाजीक नाते आसा आमी तेजे वेलकम करता जाल्यार आमचो प्रश्न आसा जो आमचो सामाजीक विशय आनी घटनेचो अधिकाराचो विशय घेवन आमी आंदोलन करता 12 आंदोलन केल्लें 12 मोदी घेवन जाल्यार पॉलिटिकल रिजर्वेशन आज कित्याक जायना तुमी ह्या 2 संघटनांचे नामशेष करपाक सोदतात जावचें ना मुखार चलता ओके पूण 27 जुना त्या गोमंत गौड समाजाचे निर्बंध घालता आनी 1 आठवड्या भितर 4 जुलय परत दोनूय हियरिंगांचे अशे कितलीशी पेंडींग आसा त्यो 3 घटना कितें सांगता हो हेजे फाटल्यान कोण कितें आसा तुमी तुमकां कितें दिसता आमकां दिसता हेजे फाटल्यान कोणाचे तरी आसता कोण तें सोदतात दरेका शेळयेन सरकारा भितरले आतां ऑफिसर हो गव्हर्मेंटाचो आसा आयकना लोक कितें करता हें लोकांचें आसा आमी लोकां फुडें वयतले आमी लोकां फुडें वयतले आमचें कितें आसा डिफिकल्टी आनी कितें त्रास केले कशें आमचें खर्चीकरण हें आमी लोकांक ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट आरजीपी झेडपी वेंचणूक लढयतले म्हूण मनोजान हेड-ऑनान स्पश्ट केलें युती खातीर काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्डाक बरयतले म्हूण मनोज परब उलयलो लोकांचेर एमडीआराचें संकट हाडपी काँग्रेसूच लोकांक फोंडांत घालपी दर वेंचणुकेक जिखिल्ले आमदार बीजेपीक सप्लाय करपी काँग्रेस हे लोकांनी चिंतचे म्हूण मनोज परब हेड-ऑन ऑलमोस्ट आमच्या CEC बॉडीन डिसायड केला की आमी ZP इलेक्शन कंटेस्ट करपाचें म्हणून आनी तेका लागून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे मिटिंग्स ऑलमोस्ट काबार जाय दिला चडशा भुरग्यांनी आमकां सांगलां की आमी कंटेस्ट करपाक जाय पूण कितले खंय हें आजून फायनल जाल्लेलें ना बाय जुलय एंड ह्या म्हयन्याच्या एंड म्हटल्यार आमचें फायनल जातलें हय आतां तो सरकार बील हाडपाक सोदता पळय BJP कोमदाद लँडा वयले घरां रेग्युलरायज करपाक ते कोणाक लागून गोंयकारांची घरां कितलीं आसा हेंच्या कडेन सर्वे नांवां आउट करपाक आमी डायरेक्ट ओपनली चॅलेंज करता सरकारान नांवां आउट करची रेग्युलरायज करची पयलीं कोण हय कोण कोणाची घरां रेग्युलरायज करतले ते सांगचे मायग्रंट कितले आसा गोंयकार कितले आसा कळोनी जगाकूय गोंयकारांकूय कळोनी की सरकार कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता तो हे बस्ती सगळे जाल्यान भितर 10-15 हजार जे वोटर जाला पळय तांकां प्रोटेक्ट करपाक हो कायदो हाडपाक सोदता सो हेंच आमकां नाका की फुडलो सरकार येतलो आमी युनायटेड तेंच्या वांगडा रावतले सरकार करतले आनी परते तेंकांच वयर काडटले आनी तेंचे बस्तीची अपार्टमेंटां करून दितले हें आमकां मान्य ना हें करपाक आमी येवंक ना आनी तें आमी करचेंय ना हेंचे जर गोंयकारांचे हांकां पडला येवनी वांगडा आमी लेटर करता तांकां आमी इनवायट करता बसया टेबलार गोंयकार कोण तो डिफायन करया गोंयची जमनीचो मुखार वचपाचें पळोवया मागीर फुडें ना जाल्यार फायदो कांय ना काँग्रेस वचोन थंय गांव साल्वार करपाचे जे गजाली करतात हो प्लॅन तेंच्यांनी हाडला आनी जो कॅप्टन विरियाटो थंय येयला तेणे पयलीं सावथ गोवाचे जे आसा गांव तेंचो थंय विजीट करपाची स्पेशली तेच्या दाबोली कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे आयज पाड पडला
जेतून त्यांनी कॉन्टेस्ट केला ज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन तो रावता थंय त्यांनी पयलीं लक्ष घालचें आनी मागीर पिर्णा येवचें म्हणून हांवें काडलें. इतलेंच फक्त ताका सांगलेलें की तुजे थंय झोपडपट्टे मायग्रंट बस्ती मेगा प्रोजेक्ट कितें येयला गांवची पाड पडल्या ती मातशी थंय लक्ष घाल आनी तेजेर कितें एक्शन केलां ती आमकां सांगितलेंच सांगलेलें. हो जेन्ना प्रश्न ताका मिडियान केलो तेन्ना तेणी डायरेक्ट रिएक्शन दिलें की हांव BJPचो एजंट म्हणून. जेन्ना BJPचो एजंट म्हणून तेणी म्हटलें तेन्ना म्हाका रिएक्शन दिवचेंच पडलें की जर तूं इतलें ओपनली आनी इतलें सरळ रितीन जर म्हाका BJPचो एजंट म्हणटा जाल्यार तुवें कितें केलां तें म्हाका दाखोवचें पडलें. आनी त्या रिस्पॉन्सान ती प्रेस कॉन्फरन्स म्हाजी आसली भितर हांवें सगळें दाखयलें की पयलीं कितें जाल्लें तो कितें उलयल्लो. कित्याक हांव तेच्या वांगडा एवरी मुवमेंटाचेर गोंयचो आवाजाच्या प्रत्येक स्टेपाचेर आमी रेवल्युशन हें गोंयचो आवाज हें जें ऑपोजिशन हें एक जो मुवमेंट आसा तो BJP आनी काँग्रेसच्या अगेन्स्ट आसा म्हणून. पूण फायनली कितें जालें की गोंयचो आवाज पार्टी जाली बट जो मेन लिडर आसलो तोच काँग्रेसी वांगडा गेलो. ताका लागून तो गोंयचो आवाज हो मुवमेंट आसा तो टोटल काबार जालो, तो बंदूच जालो. एवरी टायम गेल्या फावटी जेन्ना 2017च्या इलेक्शन जावन मागीर तेंचे लिडर जे BJPक वचून मेळ्ळले तेंचे MLAs वचून मेळ्ळले तेन्ना तेंचो स्टेटमेंट आसलो की आमी सगळे फिल्टर जाले. सो कॉल्ड क्लीन लॉर्ड जो आसलो भितर मायकल आसलो दिगंबर आसले सगळो क्लीन लॉर्ड जो तांकां क्लीन म्हणटाले देवाची शपथ विपत घेवन ते गेले थंय आनी परते लोकांक विश्वासघात केलो. पळया निकती आली खबर. उडयलो तो हांगा पालो क्वालिटी खाली तो फाटल्या टायरा पालो पडलो तुम्ही बाहेर बसीच्या फाटल्या टायरा पोरा येयलो. एकटो जाल्लो पाहिजे. म्हणजे कितें दिसता तुमकां कोणाची मिस्टेक अशी बसीन बस पास आशिल्ली. ऑन द स्पॉट यार. हें भायर जालें मरे माझ्या कैसा हुआ एक्सीडेंट? एक्चुअली ये बस वाले का हिसाब से गलती है. हाँ, क्या हुआ? ये स्पीड से आ रहा था नीचे से मापसा से आ रहा था. हाँ. और वो हाईवे से आ रहा था. अभी बस वाले ने टक्कर मारा उसको. बस वाले ने टक्कर मारा. हाँ. और ऑन द स्पॉट इधर ही गिरा इधर ही एक्सीडेंट हुआ. ऑन द स्पॉट डेथ किया वो. बाइक पर अकेला था हाँ अकेला ही था. और ऑन द स्पॉट मरा. ऑन द स्पॉट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. गोंयभर चलपी कदंबा बसी आता ई ट्रान्झिट ई स्मार्ट कार्डा सक्तीची 31 जुलय मेरेन डेली येवच करतल्यांक पास आणि कार्डा घेवची म्हण कदंबाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकर उलयलो. आता मेरेन सुमार 26,000 जाणांनी ई कार्डा घेतल्यात. कार्डवाल्यांक 10% डिस्काउंट. चुकून माकून बसीन भोंवतल्यांक कॅशाचे ऑप्शन आसा. तुम्ही जर डेली बेसिसाचेर कदंबान ट्रॅव्हल करता जाल्यार ही न्यूज तुमचे खातीर. कदंबा कॉर्पोरेशन 1 ऑगस्ट सावन ई ट्रान्झिट कार्ड तशेंच ई ट्रान्झिट पास चालू करता. स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड आणि दुसरें स्मार्ट ट्रान्झिट पास म्हणजे पयलीं तो पेपर पास आसलेलो तो आतां आमी स्मार्ट ट्रान्झिट पास करतले. जो पास आमी तो स्टुडंटाक दिताले जावं जे डेली जे कोण एकूच बशीर सकाळ फुडें गव्हर्मेंट सर्वंट बी वचपाचे तांकां आमी पास इश्यू करताले आनी त्या स्टुडंटांक बी तेजेर कन्सेशन बी आसलेलें त्या पासाचेर. आनी तो पास अशें आसलेले की तो पास तो घेवन तो 2 फावटी 3 फावटी सुद्दां प्रवास करतालो आनी तेजेर कांय आमकां रिकॉर्ड मेळनासलेलो. सो त्या खातीर तो पास आतां आमी तो स्मार्ट ट्रान्झिट पास केल्ले कडेन आसा आनी पेपर पास आतां तो कॅन्सल जातलो. तो खातीर आमी 31 तारीख पर्यंत आमी जुलय पर्यंत आमी तांकां मुदत दिल्या. म्हणजे 1 ऑगस्टा पासून तो कार्ड स्मार्ट ट्रान्झिट पास जो आहा तो यूज करचो पडटलो. आनी तशेंच स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड आहा तेही आमी सुरवात केल्या आनी तेजेर जवळ जवळ आतां 25,960 लोकांनी आजून पासून ते कार्ड घेतले कडेन आसा. आनी त्या कार्डाचेर जो कोण कार्ड घेता ताका 10% डिस्कावंट मेळटलो. आनी तें कार्ड घेवन तुमी तुमचे फॅमिली मेंबर समज तूं तो कार्ड घेतला जाल्यार तुजो फॅमिली मेंबर तुजो आई बाबा जावं तुजो भाव कोणूय तें कार्ड यूज करपाक शकता एकदां कार्ड घेतकूच ते. आनी तेजेर आमकां जे एमावंट तुजो आसतलो तो आनी तुजे ते एमावंट जर सोंपलो जाल्यार तो एमावंट मागीर परतून तो रिन्यू करपाक शकता तूं. आनी अशे तरेची दोनी कार्ड आमी सुरवात करता. आनी समज ते कार्ड जर तुमचें जर शेणलें जाल्यार आमी ताका 235 रुपया ते कार्ड घेवन नवें दितले आमी. सद्या दोनी कार्ड कोण घेता तांकां फ्री ऑफ हें आहा ते. जे जाणटे बिणटे आसा तांकां तितके टेक्नॉलॉजीचो वापर कळना सो तेन्ना कशें कितें तशें ऑप्शनूय आहा. तूं पयशे दिवन तूं तिकेट काडपाक शकता. सो अजून आमी ते 100% पासाचेरूच अशें जावना करूना आमी ते. सो अजून समज फॉर एग्जाम्पल
जो कोण केन्ना बशीन वचना आपली गाडी घेवन वयता आनी तो आज अकस्मात कदंबा बशीन वचपा ताका जर पडलें आनी तो एक दिसा खातीर कार्ड कित्याक घेतलो. सो तेज्या खातीर आमी अजून ऑप्शन आहा म्हणजे आमचे कंडक्टर आसता ते पास हे म्हणजे पयशे घेवन तिकेट दिवपाक शकता. आणि सध्या जेन्ना आमी म्हणटा की हे ई ट्रान्झीट कार्ड करपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आसा जाल्यार बेगीनच्या बेगीन जर तुमी डेली ट्रॅव्हलर आसा जाल्यार हे कार्ड करात. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. वाळपय जालेली बुरको घालून चोरांचो एका बायलेचेर हल्लो. सुऱ्याचो धाक दाखोवन मंगळसूत्रा सयत 2.5 लाखाचे भांगर फारायलें. वैशाली पेडणेकाराक झटापटीत मार लागला. अदवळखेचेर FIR. तपास चल्ला. 8 दीस फाटींच खंय ते फामिलीन नवे घरांत गेल्ली. नमस्कार, हांव सध्या सालेली 70 हांगासर आसा आनी म्हाज्या फाटल्यान जे तुमी घर पळयतात त्या घरांत काल एक चोरी जाला आनी ते चोरयेंतल्यान जवळ जवळ 2.5 लाखाची ज्वेलरी आसा त्यो चोरान पळोवन घेवन गेल्लो आसा. प्रकरण अशें जालें की 2 जाण भुरगे खंय मास्क तोंडाक मास्क बांदून लावन मोटरसायकलीचेर आयले आनी हांगासर ती एक पेडणेकर म्हणून ह्या घरांतली जी बायल आसा ती आपल्या 2 भुरग्यांक थंय घेवन घरांत आसली. सो तेंचे ती मास्क तेंच्यांनी पयल्या फुडें ती घरांत धांवली आनी आपल्या भुरग्यांक एका रुमान सेफली बंद केलें तेणें आनी मेन दार बंद करपाक म्हटल्यार ते 2 भुरगे जे आसा ते गाडये वयल्यान आपल्या देंवले आनी भितून सरले आनी दार धोकलून तिका सुरो दाखयलो आनी तिच्या हाताक सुरो लागलो आनी ती इंजर्ड जाली आनी ते तिच्या आलमारेन जे गोल्ड आसलें ते गोल्ड घेवन पळोवन गेले. हे जे घर आसा ते इनॉग्रेशन जावन 8 दीस जाल्ले आनी काल आषाढी एकादशी दिसा ही सकाळ फुडें गजाल घडलेली आसा. तुम्ही पळोवंक शकता की सरावंडींग हांगासर एकच घर आसा आनी जर सरावंडींग हांगासर जर पळोवंक गेल्यार हांगासर आनी कांयच दिश्टी पडना. सो ह्याच संदेचो फायदो म्हाका दिसता चोरान घेतलो आसतलो. तिजो जो पेडणेकर आसा तिजो घोव आसा तो कामाक लागून भायर सरलेलो आनी ती एकटी आसा हे म्हाका दिसता कोणे ना कोणे तरी पालतले आसतलो खूब दीस आनी त्या संदेचो फायदो घेवन हांगासर एक प्रकरण घडलेलें आसा. सांगपाचें म्हटल्यार हे कालचें एक प्रकरण आनी 15 दीस पयलीं हांगसून जवळ जवळ एक 200 ते 300 मिटराचेर आनी एक चोरी घडलेली आनी एक ती शांताबाई म्हणून एकली बायल तिजे तशें जवळ जवळ 3 ते 4 लाखाचे गोल्ड व्हेल्ले. पण ज्या वेळार तिच्या घरांत चोरी जाल्ली त्या वेळार त्या घरांत कोणूच नासलो आनी ती पणजे रावपाक गेली आपल्या चलये कडेन आनी तेन्ना चोरी जाली. जर घरा कडेन येवन पळयता जाल्यार घरांतले गोल्ड म्हणा टेबलां खुर्च्यो टिपय अशें सगळें सामान गायब आसलें. तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेंट करूंक ना पण तेंच्यांनी जेन्ना रिटर्न दिल्ले तेन्ना भितून इतलें म्हटलेलें की हांगासर ही एरिया आसा ती खूब व्हडली आसा आनी हांगासर घरां बीन सामकी पयस आसा आनी CCTV कॅमेरा बीन तशें कांय ना घरा कडेन लोकांच्या म्हणून पुलीस पेट्रोलिंग हांगासर वाडोवपाची गरज आसा. पण म्हाका खबर ना की पुलीस पेट्रोलिंग वाडयला काय कितें तें खबर ना. पण 15 दिसान ह्याच एरियान ही दुसरी केस सालेली 70 आतां आमकां पळोवपाक मेळटा आनी लोकांनी अलर्ट रावपाची गरज आसा आनी पुलिसांनी मातशें कितें तरी करपाची गरज आसा जेणे करून असले जे प्रकरणां आसा न्ही ते अवॉयड जाता. शेअर मार्केटांतल्यान हाय रिटर्न दिता म्हूण हायस दाखोवन व्हॉट्सॲप ग्रुपा वरवीं साश्टीच्या एकल्याक 3.25 कोटीची तोपी मास्टर महाराष्ट्रांतले संजय चव्हाणाक गोंय पुलिसांनी उखल्लो. 13 लाख खंय ताच्या बँक खात्यांत. सायबर पुलीस प्रकरणाचो तपास करतात. Cyber crime police has solved an online fraud case amounting 2.45 crore rupees. The fraudster gang had impersonated as investment broker and had contacted the victim through WhatsApp group and had lured that he will get more returns than normal market return by investing through their WhatsApp group. This victim had invested 2.45 crore rupees on various occasions but did not get as the promised return. After registering the FIR, cybercrime police tracked the online transactions and found that out of 2.45 crore rupees, 13.5 lakh rupees was deposited in the accused Sanjay Chauhan's bank account. Accused Sanjay Chauhan is arrested from Maharashtra and further investigation in this case is going on. Mukesh Kumar for Prudent. रिसर्च करपी गोंयकार प्राध्यापक आसतना गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू भायल्या राज्यांतल्या प्राध्यापकांक हाडूंक भरूंक यत्न करता. डॉमिसायल सक्तीचे आशिल्ल्यान जाय तशे प्राध्यापक मेळना म्हूण VCन हरिलाल मेननान मिडिया कडेन उलयलो. ताचेर गोवा फॉरवर्डान फोग काडलो. डॉमिसायल सक्तीचे आशिल्ल्यान जाय तशे प्राध्यापक मेळना म्हूण गोवा युनिव्हर्सिटीचो कुलगुरू हरिलाल मेननान एका दिसाळेक सांगिल्ले. ते उपरांत गोवा फॉरवर्डाचे म्हणजे तो डायरेक्टली सांगता की डोमिसायल क्लॉजा लागून तांचे NIRF रँकिंग देंवता म्हण आनी हे एक ब्लॅटंट लाय सामकी खोटी गजाल ही
वायस चान्सलर हांगा मांडटा. इनफॅक्ट ताका आमकां दिशिल्लें की आमची वखद पडटकीर तो जाग्यार आयलो म्हण, पण तो मात सुद्दां जाग्यार येवना. इनफॅक्ट ताजे प्लान भायल्या लोकांक परते हाडपाचे परतून शिजतात असो ही तेगे मुलाखत आनी हें ताणें जें दिलं पळय ताजे वयल्यान आमकां दिसता. गोवन जी फॅकल्टी आसा, गोंयची फॅकल्टी जी युनिवर्सिटींत आसा ती कितलीशीच पब्लिकेशन आसा आनी खरें क्रेडिटेबल पब्लिकेशन आसा जी पियर रिव्ह्यूड पब्लिकेशन जर्नलान पब्लीश जाल्या. हाजे विरुद्ध हांव फूल नांव घेवपाक सोदना, फक्त नॉन गोंयकार आडनांव घेता थोडी फॅकल्टीची. एक ठाकरन म्हूण आसा, एक पुरंदरे म्हूण आसा, एक त्रिपाठी आसा, एक सोमय्याजी आसा. आतां हें आनी सांगपाक गरज ना की गोंयकार न्ही म्हूण. आतां हे 4 एग्जाम्पल्स हांची पब्लिकेशन जवळ जवळ नाच. तो अशें ऑफ द कफ जे रिमार्क करता इंटरव्यू ताजे वाट्यान ताणें डेटा दिवचोन सांगचें की आमकां की कशे गोंयकार हे आसा. आनी एक व्हेरी सरप्रायझींग थिंग जे म्हाका आयकून शॉक जालो, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम आमी जाणा तो न्यूजां आसा फॉर डिफरंट रिजन्स आनी सगळे जाणा की तो एसएजीन मारिल्लो. इट इज बींग रन एंड मेंटेन्ड बाय एसएजी. बट द नेक्स्ट टीम विच कम्स इन विल रीड that Shyama Prasad Mukherjee Stadium is Goa University's property and it's being maintained by Goa University. That is how this VC wants to get a better ranking. तेन्ना हे असले इनकॉम्पिटंट वायस चान्सलराक आमी गोंयकारांनी कित्याक सहन करचें? आमची मागणी आहा इमिजिएटली ताका सॅक करचो, सस्पेंड करचो, की जाय तें करचें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.